किती किती डिस्कशन किती ना ना आपयल्लो मरे सो मेळून आनी मेळून मागीर सांगता मरे पयलीं मेळूनय तरी तुका आपयलो तूंय मेळपाक गेलो मोगान. ना म्हाका आपयल्लो 9:30 टायम दिल्लो सो ही हॅड कॉल्ड मी लास्ट नायट सो आय टोल्ड हिम वेलकम इन द मॉर्निंग. ओके अमृत एक जस्ट क्लॅरिटी त्या दिसांनी खूप चर्चेन येता की दुसऱ्या सायडीच्यान तुमी पार्टी करता कितें कोण करता अशें अशें थोडे जाण पूण ते बीजेपी करता म्हणून आमगेलो प्रेसिडेंटान सांगलें रे सो तो म्हाका बीजेपी विचार बीजेपीक न्हू तूं कोण तुकाय दिसता बीजेपी करता म्हणटी काँग्रेस पार्टी गेल्ली 4 वर्सां आमी इतली स्ट्रेंथन केल्या कोणी येवं काय फरक पडना अशे खूब जाण येतले सो ते बाकीचे आयले म्हणून वाय वी हॅव टू गेट should not pay attention to all these things. म्हणजे खूप पार्टी आहा. Some are relating to certain Congress leaders कोण टिकोवल्या पळय ते हे करूंक सोदता बाबडो अशें ह्या दिसांनी इनी गोवा काँग्रेस पार्टी तातूंत काँग्रेसमॅन कोण आहा तातूंत काँग्रेसमॅन कोण आहा म्हाका पूण दिसना. ती गिरीशान म्हटला तशी ती बीजेपीची पार्टी तर तुकाय तशेंच दिसता का ती बीजेपी ते ताणें सांगलें रे सो ते ताका विचारपाचें हांव कॅन आय टेल म्हाका काय म्हजो काय बट तुका कितें पळय दिसता म्हजो काय बीजेपी कडेन काय कनेक्शन ना सो म्हाका कशें कळटलें ती बीजेपीन केल्या काय आनी आम आदमीन केल्या ते आयकना आन्सर. बीजेपी कनेक्शन पण हे पार्टीच्या कितें आवाज आयकला ती हांवें ते तुमचे मिडियाचे थ्रू पळयलें की कोणी तरी एप्लिकेशन घातला म्हणून तुका काय खबर ना पार्टी हांवें ती नाव थ्रू मिडिया तुमच्या मिडियांतलेच कोण कोण म्हाका फोन करताले हांवें म्हणलें बाबा म्हाका म्हणलें खबर ना मागीर तेणे एकट्यान कोणी ती नोटीस बिटीस धाडली. सो तुमचो हितून संबंध तशें काय ना कसो आसतलो रे हांव पळय आज आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस आयला ताका मेळपा आयले रे ते मेळ्ळे तुका कोण ते पार्टीवाले मेळ्ळे गोवा ना काँग्रेस हांव नको कोण ते म्हाका ते कोण तेच खबर ना जालें. कोण येयला तो खबर आहा मरे तुका लिडर कोण येयला तो तुमच्या काँग्रेस आनी सांगलें मरे तुका आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन केसी वेणुगोपाल आयला सो सद्याक पूण दे हॅड आस्क्ड मी टू कम एट 9:30. Are there any differences within you and the new president or the certain leaders? What kind? डिफरन्सीस कसले डिफरन्सीस येवपाचो प्रश्न येना कोण ह्या दिसांनी खंय दिसना दिसता मरे पयर हांगा काँग्रेस कशी तू पयलो काँग्रेस हावसान समज जर कसली मिटींग आसा जर आपयलें जाल्यार वचपाचें न्ही. तुका आपयत ना हे सध्या तरी इंटिमेशन काय ना फक्त एक पयर पीएसी मिटींग म्हाका दिसता एक 2-3 दीस केन्ना पयलीं ताणी घेतिल्ली सो दॅट आय हॅड कन्वे दॅट आय एम आउट ऑफ स्टेशन एंड आय कॅनॉट. प्रतिमा जॉईन जाला तेन्ना तुका आपयलें प्रतिमान फोन केल्लो म्हाका दॅट आय एम जॉयनिंग बिकॉज प्रतिमाचे जॉयनिंग ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 14 एप्रिलाक समथींग दॅट प्रपोजल लास्ट 6 months वॉज देर आनी आय ट्रायड माय लेवल बेस्ट आनी आय थिंक अवर इन्चार्ज हेज टू clarify on this that why it was pending because when she approached I had put it to my in charge also ताने कितें म्हणटात ते लेटरूय दिल्लें 14 एप्रिलाक कितें तरी म्हाका प्रतिमान लेटर दिल्लें देन आमचो केतन भाटीकर who was our candidate in Ponda then he passed away then it got delayed and I don't know why they didn't approve so I think they have to anyways now they have whatever initiate हांवें केल्लें ते ताका घेतलें ना रे भितर. तुका लागून अडकोंक ना ते अशें कितें पयर बोव मारताले पळय अमितान आन्सर करपाक गेलो कित्याक उरलें बाकी बाबा हय बिकॉज ताणें इनफॅक्ट ताका जेन्ना शी अप्रोच हांवें ताका आमचो वास्कोचो एक लिडर आहा नंददीप राव तेज्या ऑफिसान आपोवन थंय बसून ताजे कडेन डिस्कस करून आय टोल्ड हर यू जॉइन तुवें सांगलेलें या म्हाका दिसता आमच्या बरोबर थंय आमचो जनरल सेक्रेटरी एवर्सन ऑल्सो आय थिंक वॉज देअर पार्ट ऑफ दॅट मिटींग तो जयेश म्हणून आमचो मुरमुगांवचो वॉज इन कॉन्स्टंट टच विथ प्रतिमा अबाउट द जॉयनिंग इवन मेंबर ऑफ पार्लमेंटाक म्हाका दिसता 29th वेन माय ऑर्डर केम आणि आय रिमेंबर देर वॉज अ प्रोटेस्ट इन मडगांव ऑफ दॅट यूथ काँग्रेस दॅट डे वी हॅड स्पोकन टू प्रतिमा आणि मंडे ताका आय थिंक मंडे ऑर ट्युजडे वी वर गिवन हर अ डेट द कमिंग मंडे अँड वी वर चॅकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ आमचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट बट ही वॉज नॉट अवेलेबल दॅट डे म्हणून ते उरले पूण 29th हांव गेल्लें रे सो मागीर ताका घेवपाचें तें उरलें. अनदर न्यू काँग्रेस कितें तुमी जावन चेक करा करून की न्यू काँग्रेस आतां जी जी चलता हांवें सांगिल्लें लास्ट टाइम तुवें सांगला न्ही बायडा तुम्ही सांगितले की काँग्रेसी बरोबर आसा आनी खंयची काँग्रेस तुम्ही फायंड आउट केला म्हणजे मी त्यांना कोण कोण म्हाका विचारतात तूं मिटिंगेक कित्याक येवना हे ना ते ना सो हांवें सांगिल्लें बाबा आय एम अ पार्ट ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस आनी समज जर इंडियन नॅशनल काँग्रेसीची जर तर मिटींग जाल्यार म्हाका इंटिमेशन येतलें हांवें तेन्ना सांगिल्लें रे म्हाका काय इंटिमेशन येवं नाशिल्लें सो आय स्पोकन इन दॅट कॉन्टेक्स्ट फायंड आउट काँग्रेस म्हणलेलें पळय कितें
आता ती कळटली ना रे आता ती अजूनही म्हणता तू आता कोणीतरी केलं म्हणतं ना रे तू कोण येतो तू ना तुमका पहिली याच्याबद्दल असली माहिती असली सी कित्याक डेमोक्रेसीन तू कोणा अडवपाक शकता पीपल आर फ्री न्हू So now you got a काय democracy? this message from which Congress? अरे इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन आयला हा. के.सी. वेणुगोपाल इज द GSO ऑफ इंडियन नॅशनल काँग्रेस सो आय हॅव कम फॉर दॅट मीटिंग गोवा काँग्रेसीन काय ते नव्हती हांव नको ती कोणे केली ती तुम्ही तांकां विचारा मरे बरं